भगीवन कुर्साचे कुरवें निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सकाळींची भेटवणी. ए जेजूच्या देवीक काळजा, आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी, कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून आनी अल्तरेच्या बोपोई सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सोमेस तेराद्या पासून भगेवन अंकवार मरयेच्या कथावेन काळजा मरिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपस्तलातीच्या इराद्या पासून आनी पाप सैबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासून हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासून ए जेजूच्या बोपोयत काळजा, ए जेजूच्या देव काळजा, तुजें राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू, तुज्या भोवदेवीक काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव भगेवन पाप साहेबाक, जातून ताका उजवाड, गटाय आनी बुसावण. म्हज्या देवा, म्हज्या साहेबा, हांव तुज्या पांयांक पडटां, हांव तुका अर्गां दितां, अंतस्करी नमस्कार करतां, व्हड तुजो उपकार मानतां, कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण, निजक्रिस्तांव केलो म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलो म्हूण, जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दितां, म्हजी चिंतना, म्हजी सोबत, म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मानाक, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पातकां, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडाना जावच्याक तुजी उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हजी पातक्याची काकुळट कर, म्हाका पातक्याक बक्षी. भावार्थाचें विधान. सर्वेस्वरा देवा, तूं एकच देव आनी एका देवातेन ते एक जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सत मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानतां. ही सतां आनी कातोलीक पळय सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत मानतां आनी उसारतां. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडापेंग केल्यान. तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरोवशाचें विधान. सर्वेस्वरा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचें बोगसाणें आनी हे जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरोवशान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्वरा देवा, सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगांत जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखेचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली, पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण पातकांचे सुमय सुकयतलो म्हूण तीर निशेव करतां. आमेन. मरयेक समर्पण. म्हजे राणी आनी माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीस आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून ए मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. कोरोना पिडाक गूण जावचे खातीर मागणें. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, आमी तुका दीन वाचतां. कित्याक तूं बरो, तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां पोसताय, मेटांनी आमची जतन करताय. भावार्थान आमी तुजे सरशीं येतां आनी बरवशान तुजे मुखार सरपडतां आनी हें आमचें कालतें मागणें आयकून घे म्हूण परतां. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गयां वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल
तुका असाध्य म्हणलें कितें सनान देखून ही पिडा बेगीनच नांग कर. येदोळूच हे पिडे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वकात सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जानवायन भर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, सर स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या मायगांवाक पाटी येवंक कसतातल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. दिसपडतो ग्रास सोडूंक पेसाडतल्या सर भाव भयणींक फावो त्यो वाटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टातल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशाचो आदार लाबोवन दी. हे मागणें आमी तुका करता. पिडेस्तांक गूण कर. तुका महिमा लाभयल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. संगी मेळो दुनिया देवा तुका वंदिता. कलत्या कर्जान बापा व्हरत्या मानान तुका आराधन महिमा दिता. कलत्या कर्जान बापा व्हरत्या मानान तुका आराधन महिमा दिता. मोरयेच्या मेटांनी संकता तुझे कुशेक काळजां जियेता. मोरयेच्या मेटांनी संकता तुझे कुशेक काळजां जियेता. सुखा दुखांत बापा तुकाच उलो दिता. सुखा दुखांत बापा तुकाच उलो दिता. तुझे सावळेक लालेता. मोरये माये संगी मेळो दुनिया देवा तुका वंदिता. कलत्या कर्जान बापा व्हरत्या मानान तुका आराधन महिमा दिता. आयच्या मिसाचें तें सवा फेर्गस घरांच्या इराद्यां खातीर बेटोवच्या मीस जावन आसा. तशेंच अर्गा मीस दितात वर्नन गोवियस, एन्सल क्रास्त आनी कुटाम. मुरयेच्या त्या सवां खातीर मीस दितात मॅगदलेन डिसोजा. तशेंच डिवायन मर्सी खातीर मीस दिता लायनल आनी विमला मस्करेनस. ह्या त्या सवां खातीर मागता आसतना आमची त्या सवां सांगता घालण्या बलिदानांत वांटो घेवंक तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या आस्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगचनो आज एक वर्तो दीस आमकां 1950 इसवेंत पावसाय पियूस बाराव्यान जायत्या वर्सांचें भक्तीपण, जायत्या देवशास्त्रांचें शिकाप आनी जायत्या लोकांची फातयेनी ती सांगाता घालन मुरयेकचें स्वर्गावरण ह्या आसुसांचें फेस्त हें बावटाचें सत म्हूण पासारलें. उदेन ती इगर्ज मातयेंत मुरये थंय भक्त आनी तो लोक प्रत्येक जावन देवाची आवय कुडी आत्म्या सर्गार गेल्या म्हूण सांगून पात येतलो. आनी ही पातयेनी तांची आनी तांचें मागणें असो फळ जावन संवसारभर हें चिंता वाडोवन येत आसतना देवशास्त्रांनी ह्या विशयांत जायती समजणीक केल्या उपरांत पापसाहेब हें बावटाचें सत म्हूण पासारता. आनी हें आमकां एक वर्तें देणें. कित्याक मुरयेची खालतेपण, मुरयेचे संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिल्लें तें जिवन
हें देवान मानून घेतलें आनी तिका ते फावो तो मान दिला आनी वो आमकां संतोशाचो विशय आनी ह्या वेळार मोरी आमची माय आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा तिच्या मजतीक आमकांच आमी भेटून दिवया. आज भारताक स्वतंत्र मेळ्ळो न्हू 70 वर्सां जावन 500 वर्सांचो आरंभ आमी करता. 75th इंडिपेंडन्स डे हो एक संतोषचो दीस वय कित्याक भारताक स्वतंत्र मेळ्ळें आनी भारत एक प्रजाराज म्हणून आमकां समजूंक साद जालें. पूण असल्या वेळार आमी एक आमकां सवाल करूंक फावो आमचे थंय तो स्वतंत्र कितलो आसा. राजकीय स्वतंत्र एक जाल्यार उरलें सर स्वतंत्र आमचे थंय आसा गे. आमी देवाची भुरगीं ती स्वतंत्रान जिवंक शकता गे आनी हो स्वतंत्र सकट लोकांक आमच्या मेळ्ळा गे. आनी हातूं बरेंपण आसा जाल्यार आमचो कितलो वांटो या ना जाल्यार आमचो कितलो वांटो हे सवाल आमी आमकांच करी जाय. आज देवाक आमी अर्गां दिवया भारताक हो अवकाश मेळ्ळ्या खातीर आनी 500 वर्सां जावन आमी भारतांत जिवन आयिल्ली ती रीत देवाक मानवा लागीं नांव म्हणलें आमी तांतू वांटयलें म्हणलें समजून घेवया. देवाक अर्गां दिता आसतना आमी मागया आमच्या भारताचें आनी आमचें मुखलें जिवन सर देवाक मानवचें आनी पेल्याच्या मोगाचें जावं दी म्हूण. हें बलिदान फावो भेटोवचे खातीर आमच्योच कतकाय वळखून घेवन आमच्या गुलामपणांतले पदकाच्या गुलामपणांतले आमकां सुटय म्हूण आमी मागया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसान सांगता मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बघेवन सदांच सांगपाक म्हणयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakulka, Sumia kakulka, Krista kakulka, Krista kakulka, Sumia kakulka, Sumia kakulka. महिमा देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे हे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र
एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. सर्व राष्ट्रांच्या धनी आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें आमकां मुरये कुडी आत्म्या सहित सर्गींच्या महिमेक उबारून वेली, त्याच देश भारत आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो. ही एक तुज्या जानवयाची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता. आमच्या सर्गींच्या मायेच्या आश्रया खाल भारत मातेची सुमेस भुरगीं सर्व वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्राय जोडूंक आनी सरगार सुखेस जिविताची भरती भोगूंक पावो म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्याची पेट तांतून आसली दिश्टीक पडली. तेदवा अंतराळी एक व्हड खुणा दिश्टीक पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसली, तिच्या पांयां तळाक संत्र, तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतराळी अनेक खुणा दिश्टीक पडली. एक महासर्प उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हरी एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळ वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मान जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रासूस जावंक तयार जाल्ली स्त्रिये हुची तो उबे रावलो. तिचें भुरगें बैंक पडले तक्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एक चेरक्याक भुरग्याक जल्म दिलो. होस्स तो लोंकटाच्या बेतकाटेन सर्व राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलोलो. पूण जल्मल्लेल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शिंहासना उजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री आरण्याक पळून धांवली. तेदवा सरकार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. ओफीच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्यात बसून आसा राणी. ओफीच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्यात बसून आसा राणी. तुझ्या स्त्री परिवारांत रायकुवारनी आसात. वोंफीच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा तीस पाटाची राणी. वोंफीच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा राणी. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरपायेक बुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. वोफीच्या भांगारान नेटो
तुझ्या उजव्याक बसून आसारानी आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आणि रायाच्या मंदिरांत ती भितर सरतात. ओंफीच्या भांगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसारानी ओंफीच्या भांगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसारानी. सांव पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामीन जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणी येता. जशें आदाम थंय सोमेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता थंय सोमेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सगळ्यांची जामिनी कसो, पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या सोमेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेद्वां सर राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज. आनी निमाणें पाडव जातलो तो वैरी मरणस, कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोदकार. Alleluia, 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 alleluia. नमन मौरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगता आसा. नमन मोरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगता आसा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सन्न एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरोवन म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या माथेन म्हज्या बेट्याक येवचें भाग हें खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली.
देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो, कित्याक शक्तिवंतान म्हज्या पासत विचित्र कामां केल्यांत, भाग्यवंत ताचें नांव. आपणा भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूत संतते थावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें भोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या घरव्यांक ताणें दुस्पटायलां. पदवेदारांक उंच आसन थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी क्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकरा तो आधार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक. मोरी 3 म्हयने एलिझाबेथा सांगता रावली, उपरांत आपल्या घरा ती पाटीं गेली. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. 1950 इसवी नोव्हेंबर म्हयन्याची पहिली तारीख, सोमेस्त संत भक्तांच्या फेस्ताचो दीस. भाग्यवंत वर्स आचरण करूंक रोमांत सा पेद्रूच्या बसिलिकांत संवसारांतले जायते कार्डिनाल, बिस्प, याजक, धार्मीक भाव भयणी आनी हजारो लोक थंयसर जमलेलो. आनी ह्या संदर्भार पापा पियूस 12वो ताणें हें बावटताचें सत सगळ्या संवसाराक प्रगटलें. तो म्हणालो, मोरयेचें सर्गी घेणें देवान उगडापें केल्लें हें भावटताचें सत म्हूण हांव परगट्टां. मुखारसून तो म्हणालो, कितें आमी उसारता आमी पासारता आनी आमच्या काळजांनी भोगलां तें मोरी पापा कथावीन तिची सगळी जिणी, तिची ही संवसारी जिणी संपतच तिका त्या सर्गींच्या वैभवाक उबारून व्हेली. आज मोरी माय त्याच सर्गराजांत आसा. त्या दुखूनच आमी म्हणचे सर्गा सिंहासनार बसून अशा मोरये माये तुका नामो नामो. आमी कितलें सोबीत करून गायनान गायलें कीर्तनांत, ओफिलच्या भांगरान न्हेसून तुज्या उजव्याक राणी आसा. खरेंच जावन आमी म्हणा जाय पोरनेसोल्ल्यांतल्या जुडीतची ती उतरां. तिच्या विशयांत सांगलें, तूं जावन आसाय वैभव जेरुसालेमचो, तूं जावन आसाय संतोष इस्रायलाचो आनी तूं जावन आसाय मान आमा सर्वांचो. मोरी आमची माय जावन आसा अलंकार सगळ्या मनशा कुळाची. ह्या संवसारांत ती देवाच्या कुशेक काल्तेमान घालन भावार्थाची विश्वासाची जिणी ती जियेली. मात्र न्हय, आमच्या सोडवणेच्या कामांत ती कळनासता वावुरली. आनी तीच मोरी माय आज आमकां सर्गारा जतावन पळोवनूच आसा. कितलें सोबीत करून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सांगली ती उतरां. सांजू हांव उगडापण ग्रंथांत तो म्हणटा, पळयलें हांवें अंतराळी एक दृश्य, सूर्यो न्हेसली ती स्त्री, चंद्र तिच्या पांयां तळा आनी भाऱ्या नखेत्रांचो मुकुट तिच्या माथ्यार सोंपतालो. तिच जावन आसा मोरी आमची माय. जो हांव मुखारसून तो म्हणटा, तिणें पळयल्ली ती स्त्री जावन आसा भाग्यवंत आंकवार मोरी. त्या स्त्रियेच्या हातांत आसलो तो बाळोक जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. मोरये मायन तिच्या पुता जेजूक आमचो सडवंदार करून दिलो. आमकां ह्या पातकाच्या काळोखांतली मोडनाच्या झाडांतली आमकां सुटयलें आनी आमकां तें सर्गराजाचें दायज फावो केलें. हिंच उतरां आमी आयच्या पयल्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता. सांत पावल अपोस्तल कोरिंथकारांक बरोवन आपल्या पयल्या पत्रांत तो सांगता, मनशाच्या आदांच्या आविदायपणा वरवीं पातक ह्या संवसारांत आयलें आनी ह्या पातकाचो परिणाम जावन मरण आयलें. पूण आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान ह्या पातकाचेर, ह्या मरणाचेर तो ताणें जैतेवंत जावन आमकां तें पुनर्जिवनपण आमकां तें फावो केलां.
निजायकी आमी भागी आमच्या पवित्र स्नानांत आमी असल्या फातकाक असल्या मरणाक आमी मरता आनी ह्या असल्या जिवनपणां सदांच आमी जियेता आनी हाची संपूर्णता आसा एक दीस आमी त्या सर्गराजांत पावता म्हणसर त्या देखून मोरये मायेची ती जिणी जावन आसा आमकां हर एकल्याक ती भरवशाची त्या देखून आमचे मागचे सदैव माये तुजे सशी धांवन आमी येता आमच्या मागण्याचो तूं बेपर्वो करिनाका पूण सोमेस्त आमच्या विघ्नांतले आमकां तूं सदांच निवार वातिकान दुसरी महासभा मोरये विशांत म्हणटा ती जावन आसा गुंड बावडताची श्री आमकां वाटसुऱ्यांक ती जावन आसा भरवशाची निशानी ह्या संवसारी जिवितांत मोरये माय चलोवन गेल्ली वाट आमी चलोवन वचोंक जाय केदाळ आमी अशें आमी चलता खंडीत जावन ह्या संवसाराच्या सर भान पासतावन आमी सुटोवन एक दीस त्या सर्गराजा सांगता भाग्यवंत आंकवार माय सांगता त्या जेजूसाशी आमी वचोन पावतल्या हो जावन आसा आमचो बरवसो केदाळा आमी मोरये माय बरी असल्या भावट्टाची असल्या विस्वासपणाची जिणी आमी जियेता तोवळ आनी तोवळ मात्र मोरये माय तिच्या ल्हानपणार बडवो गब्रिएल येवन तिका म्हणटा मोरये तूं येवंक कशा सोडून दराची आवय जातली आनी त्या वेळार मोरयेक स्वातंत्र्य आसलो मोरयेक स्वातंत्र्य म्हणल्यार कितें बरें तें कळीत आसलें स्वातंत्र्य म्हळ्यार आपणाक कितें खुशी आसा तें करचें न्हय बगार देवाची खुशी कितें म्हणलें समजून घेवन त्या प्रमाणे जियोवचें तेंच जावन आसा खरें स्वातंत्र्य आनी मोरये मायक असलो स्वातंत्र्य आपल्या ल्हानपणा वरवीं मेळ्ळ्या वेळार देवाची खुशी कितें म्हणलें ती बरीच कळी जाता देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालता आनी ते म्हणटा आपले सोम्याची साकन हांव सोम्याची चरण दसी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं ह्या उतरांनी मोरी काळजाच्या गुणायतां उलयली ती सगळी आपली जिणी सर्वेस्परा देवाक समर्पण दिता त्या देखून केदेगच ती भावटांत धंडळना बरवशांत केदेगच विशाली जायना आनी देवाची खुशी ह्या संवसारी जिवितांत करता आज आमी मोरये मायेची वाट ह्या संवसारी जिवितांत आमी चलोवंक आसा सिमिया प्रवादी टेम्पलान त्या भुरग्या जेजूक वचोन दिता आसतना तो म्हणालो मोरये लागीं एक भाली तुजें काळीज पापसतली तितले मात्र न्हय चोपड्यांत तो बडवो दिसती पडो म्हणटा जुजे लागीं तूं आनी मोरी तुज्या बाळकाक घेवन वसा फळाफळ घेया त्या इजिप्ताक हेरोद रायतावन राखच्या पसत आनी ती वेतात उपरांत होच बाळो जेजो टेम्पलान तो सुकोवन वेता त्या वेळार कशें जावन आसली तांची भोगणां उपरांत मोरी माय पळयता आपणाच्या पुता जेजू त्या कुर्साच्या वाटेर तो भारती कुरिस्ताच्या खांद्यार तो कांट्याचो मुकुट ताच्या मस्तकार ताच्या मोगाच्या शिसांनी ताका सांडचें ताका त्यो केबढायो ती निंदा ते आत्मान ते एकसुरपण हें सगळें मोरी माय पळयता आनी आपणाचो पूत कुर्सार मोडचें तें भाग मोडचें तें ती पळोवनूच आसा उपरांत त्या मरणा उपरांत तिची निर्जीव कूट तिच्या हातांत दिसल्या वेळार कशें तिचें काळीज तें पापसून येता ह्या सर संदर्भांनी मोरी माय स्वातंत्र्यपणी आपणाकच सर्वेस्परा देवाक समर्पण दिता आज होचो संदेश आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत स्वातंत्र्यपणी देवाची खुशी कितें म्हणलें समजून घेवन देवाकच आमची जिणी आमी समर्पण दिता वयतर खंडीत जावन सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत कुरपेची असर्यां करता आज असली कुरपेची असर्यां आमकां जाय आनी तशें एक दीस मोरये माय बरी आमी ही संवसारी जिणी जियोवन ह्या संवसाराच्या चड चिखलातावन पातकातावन बांद पासतावन सुटोवन स्वातंत्र्यपणी आमकांच आमी सर्गराजांत पळोवचें तें जाय आमच्या हर एकल्याचें भाग मोरये मायक संपूर्ण स्वातंत्र्यपणी सर्गराजाक वरच्या ह्या वर्त्या संदर्भी आमच्या भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळचें म्हूण देवाची खुशी जाल्ली आनी तशेंच मोरये मायेचें हें संपूर्ण स्वातंत्र्य आमच्या देशाकी तें जावन आसा एक आदर्श एक राष्ट्र एक देश राजकीय गुलामपणांतावन ताका सुटका मेळिल्ल्या तक्षणे तो स्वातंत्र्य जायना केदाळा ह्या राष्ट्रांत आर्थीक आत्मीक सामाजीक सांस्कृतीक ह्या सर गुलामपणांतावन सुटका मेळटा तोवळ मात्र हो राष्ट्र संपूर्ण जाता केदाळा मनशा थंय अज्ञान आसा ताचे थंय असल्या वायटान तो आसा केदाळा ताच्या जिवितांत खाळोक आसा केदाळा तो अस्कत जावन आसा ता अस्कतकायेतावन त्या
सगळ्या वायटांतां ताणें भायर सर असल्या स्वातंत्र्यपणान ताणें जियोंक शिकात जाय. त्या देखूनच रवींद्रनाथ ठागोर कितलें बरें करून आमच्या देशा पासून तो मागता खंय भिरांत ना, खंय मनीस तकली उभारन जियेता, खंय ज्ञान स्वातंत्र्य आसा, खंय आशीर मानभाव नासता, संवसाराचे 3 तिरकुटे जायनात, खंयसर उतरां मनशाच्या स्वताच्या जिविताच्या गुंडायतांव ती भायर सरतात, खंय मनीस संपूर्ण जावंक तो पेसाडटा, खंय देव मनशाच्या मोतींत विस्तार आनी विशाल चिन्नांनी कार्यांनी तो हाडटा, फुलाशें करता. असल्या स्वातंत्र्याच्या त्या सर्गाक म्हाका व्हरून पावय ये देवा. हे जाय जय मागणें ताचे मात्र न्ही, आज आमच्या हर एकल्याचें हे मागणें जायचे. स्वातंत्र्याच्या सर्गराजाक म्हाका तूं पावय देवा. थंयसर आमी सगळीं कितल्या माया मोगान एकामेकाच्या गरजां पावून एकामेकाक बगसून देवान आमकां दिल्ल्या आपणे प्रमाणे आमी जियेत आसतना हो संवसारच सर्गराज जाता. आज हो संवसार सर्गराज न्हय, आज हो संवसार यमकोंडा भशेन दिसता. आज आमच्या मदें कितलें भिरांत, आमच्या मतींत आपदेर कितलें, मुखारी कितें जाता आनी प्रत्येक तरान ह्या कोविड-19 लागून आज आमकां चड आनी चड असलें एकसुरपण बगता. मुखारी आमचे दीस कशेले, आमची आर्थीक परिस्थिती कशी उरता, आमच्या भुरग्यांचें शिकप फुडार कितें, युवाजन कशे आसात, हे सगळे जायत्यो संगती आमकां दोसतात. आज कितलींशीं जाणां मरण पावली, अकाली मरणाक ती वळख जाली. आज आमकां जाल्यार ही मात्र न्ही आनी दुसऱ्या रितीचे भिरांत आसा. आज आमी अल्पसंख्याक आयच्या देशान अल्पसंख्याक म्हूण आज आमकां मुठीन धरतात. आज आमचेर कितली हिंसा जाता. आज संविधानांत आमकां अशी हक्कां आज काण उडयतात, पूण आमी भियेवचे ना. केन्ना आमचे आशिल्ले भिरांत पयस वेता. आमी हे असल्या धैर्यान आमी भरची आज गरज आसा. आज आमचे मदें कितली अज्ञान. आज कोणाक सत सोदून काडूंक वेळ आसा, कोण स्वता फाटल्यान आज वेता. आज असले शिकप आमकां जायचे, आमी शिक्षीत जायचे. असल्या पितीसपणा फाटल्यान आज आमी वेचे न्ही. आज पयले सुवातेर आमचे थंय असले उजवाड तो फागाचे. आज आमच्या मदें दुबळीकाय कितली. आज संवसाराच्या सगळ्या लोकांक आज जायपुरतें खाण नांगी आसा. आज थोड्यांच्याच मुठी भितर तें आसा. आज केदाळ आमी वांटून घेवच्या स्पिरितान आमी जियेता, तवळ हो संवसार आपापीच तो सर्गराज जाता. आमी सगळे भिरांत नासतना, अज्ञान नासतना, एकामेकाच्या बरेपणा पासून वावुरतना देवूच थंयसर आसा. आनी आज मोरी माय असले एक दृश्टांत आमकां दिता. ह्या संवसारांत सर्गराज बांदत आसलें तिचें जावन आसलें जिवीत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें कशें ती उठा उठी धावा धावी गरजा आकाता तशा एलिझाबेथीक ती गरजांक ती पावता. आज आमच्या मदें असले गरजेवंत जायते आसात. पयले आमी शिक्षीत जायचे, पयले आमचे थंय आसले अज्ञान पयस जायचे, पयले आमचे थंय कसलेच बूक आसूं नजो. लातें भाशेन सांगला नेमो धात क्वाद नॉन हाबिट. आमचे कडेन कितें ना तें आमी दिवंक जायना. केदाळ आमचे कडेन हें सगळें बरेंपण आसा. आमी शिक्षीत जाल्या, आमचे थंय ज्ञान आसा, आमचे थंय तिरकुटे मनोभाव ना, तवळ मात्र आमी आमचे थंय आसचें हें बरेंपण हेरांक आमी वांटयेत. आनी तेंच जावन आसा मोरी माय आज आमकां दिवचें लिसांव. कशें ती स्वातंत्र्यान बरयल्ल्या वरवीं, देवाची खुशी कितें म्हणलें समजल्या वरवीं तिका आनीकल्याच्या गरजा आकारांत पावूंक जालें. आज केदाळ आमी असल्या कश्टतल्या असल्या एकसुऱ्या आपणा कोणूच ना म्हूण तसल्या गरजांक आमी पावता. सकयल पडल्या ताका कुंकेचो हात दिवन आमी आज ताका वयर उबारता, ताका आमी शिक्षीत करता. सत म्हळ्यार कितें म्हूण ताका आमी शिकयता. तवळ खंडीत जावन आमी मोरी माया बरी पेल्याच्या गरजांक पावतना देवूच आमकां थंय मेळटा. गेलो त्या वर्सा ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर पापा फ्रांसिसान प्रतेल्ली तुत्ती आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें आपोस्तली पत्र ताणें पाठयलें. तो म्हणटा ह्या कोविड-19 लागून आज कितलींशीं जाणां मरण पावलीं, आज कितलींशीं जाणां अनाथां जालीं, एकसुरी जालीं. आज संवसार कसो आसा. आज असल्या अस्कत्यांक आज बोळ दिवंक धैर्य दिवंक आज संवसार मुखार सरना. असल्या अस्वस्थ संवसारांत आमी बरो समार्यागार जायचे.
आमचे ते त्याग सॅक्रिफायस करचे आमचे बरेपण देगेक दवरून अनेकल्याच्या बरेपणा पासत आमी वावरिचे तांकां शिक्षीत आमी करचे थोवळ तांचो थाळो सगळ्यांक आयकता आज कोणाचो थाळो आयकता आज कोण उलयता आमी उलयता की आमी याजक आमी धार्मीक आमी लायक आज आमी उलयना कित्याक आमकां बें दिसता कितें जाता कोण ना म्हूण पूण आज आमी फादर स्टॅन स्वामी ताच्या स्पिरिटान बरोवन क्रिस्ताच्या स्पिरिटान बरोवन ताची माऊल्या आमचे थंय आमी जिवन आज आमी उलोवंक जाय कशें तो आदिवासींच्या तांच्या स्वातंत्र्या पासून तांच्या हक्का पासून झुजलो आनी मारतीर तो मेलो आज आयच्या संवसारांत हेंच जावन आसा आमकां आपणे हे सगळें साध्य आसा कित्याक आमी मरियमा बरी स्वातंत्री जाल्ल्या मरिफात आमच्या सर अस्कतकायेतावन आमच्या सर अज्ञानतावन आमच्या सर वायटतावन आमकां दोस्ता त्या सर संगतीतावन जर तर आमी स्वातंत्री जाल्या देवाची खुशी कितें म्हणलें आमी समजून घेता असल्या स्वातंत्र्याच्या सरकारांत जिवंक आमच्यान तें साध्य आसा आनी हेंच जावन आसा आमकां आपणे बरी माय ह्या संवसारी जिवितांत देवाच्या कुशे खालती मान घाल सर बांदपा सतावन सुटोवन कशें ती सरकाराचा पावली तशें आमी ह्या संवसारी जिवितांत असल्या सर बांदपा सतावन कुस्तेपणांतावन वायटतावन एकसुरपणांतावन कितें आमकां फाडाक नाडटा त्या सर संगतीतावन जर तर मोरे मायेच्या कुरपेन देवाच्या कुरपेन बरोवन आमी जैतवंत जाता तोवळ खंडीत जावन ह्या संवसारी जिवितांत आमची जिणी भोव अर्था बरी जाता मोरी माय पेल्या पासून आपणाच्या जिवाचें बलिदान केल्ली स्वातंत्री मनीस ती त्या देखून तिचें काळीज आज गायता म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उरता कित्याक सर्वेस्परा देवान म्हज्या जिवितांत वर्ती कामां गेल्यान असल्या वडपण चिंतल्यान असल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायलां आनी असल्या खालत्यांक ताणें वंस उबारला त्या देखून आमी असल्या खालतेपणाच्या वाटेन असल्या विधेयपणाच्या वाटेन असल्या सेवेच्या मायामोगाच्या वाटेन सदांच आमी जियेव्या मरिया माय सांगता सदांच आमी आसतना ती आमच्या पासून सदांच खळनासतना जेजू लागीं मागतली आनी जेजू आमच्या काळजांत आमकां गरज अशें धैर्य दितले आनी ह्याच पवित्र जेवणाच्या मेजांत हो उंड वायन जेजूच्या मासा रक्तांत बदलता आमचे कश्ट आमचे बेजाराय आमचें आज्ञान आमचें भेंबिरान सगळें आमी समर्पिया तोच जेजू हें सगळें ज्ञानान भरतलो सत्यान भरतलो धैर्यान भरतलो आनी अशें ही संवसारी जिणी जियेले आमी एक दीस आमकां आमी मोरया माया सांगता जेजू सांगता सर्गराजांत पळयतल्या आनी तें भाग आमचें जावन दी आमचो बोवाडतो आमी उसारया सतमंतान देवाक सर्पदुद्रा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनराक जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लासपुता आमच्या सुम्या जो पयतुत्मारी गर्भे समावलो अंक अमृतान सलमलो पावन्स पिलत घालताने कस असले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गात सोडलो सर्पदुद्रा देवाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसबी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षाने कुडीचें जिवन पावन सस्ताचें जिवीत आमेन. ह्या पवित्र वेदी भोंवतणी जमलेले आमी आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार उबारया. बापा आमच्या बापसाहेबाक सर्व बिस्पाक याजाक आनी धर्मीक भाव भयणी तुज्या सोडवणेच्या मिसावांत मरये परी वावर करूंक जाय असली कृपा लाभे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. स्वतंत्र दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी सर नागरिकांनी शांती समाधानेन माया मोगान जिवन सतानितीचें राज स्थापीत करूंक जाय असली कृपा लाभे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बऱ्या करण्या मरिफात हे समाजेंत प्रत्येक जावन आमच्या फिरगजीच्या सर्वर्गाच्या लोकांक तुजी सडवण लाभो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. युवा जण आमच्या समाजाचे भविश्य तुजे उतार पाळच्या थंय खरी सुटका आसा म्हणली सत मरयेचे जिणे मरिफात समजून घेवंक
जाय असली जाणवाई तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सामाजीक, आर्थीक आनी इतर शोशणाक वळख जाल्ल्या पासून आनी जैलांत आसल्या निरापराध्यांचे सुटके पासून वावुरच्या सर्वांक तुजी गटाय आनी बोळ दिवन म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्ल्या आमी सुमेस्तांनी न्यायनितीचे समाज बांदून हाडूं आनी अशें देवाच्या सलवत्सवाच्या कामांत सक्रीय रितीन वांटो घेवंक जाय असली कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी इराद्यां खातीर आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी आमी तुजे मुखार हाडल्यान आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय, आमच्यो गरजो तूं जाणाय. हे सर तूं स्विकार कर आनी तुज्या कृपे देण्यानी बरो म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बापा तूं होऊन डोवाइन मोगान तुका आज भेटयता बदलून दयेन होऊन डोवाइन जिविताकान दी म्हूण मागता जिवीत आमचे तुजे देणे तुझे विने अरतार हे करते जीवाड तुझे कृपेन पेल्या सेवेन फोळा भरी गे बापा तूं होऊन डोवाय मोगान तुका आज भेटयता बदलून दयेन होऊन डोवाय जिविताकान दी म्हूण मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पळय सपेच्या दाबाक सर्वेस्प मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, अंकवार मरियेच्या दाबाजीक स्वर्गावरण दिसा ह्या तुज्या पूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्राय पासून तुका आमी दिन वासून भारताची तुजी ख्रिस्ती भुरगीं तुवें दराळ देण्यांनी भरलेल्या आमच्या बोयंतलीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बराबर सुमेस आमच्या भाव भयणीचो वावर कश्टां दुखांनी संतोशांनी अत्रेगा मदें तुका आमी समर्पिता. जेजूच्या गणित मोगाच्या समर्पणांनी आमची भेटवणी मानून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जानवाय आनी बोळ, तोच आमचे पवित्र प्राण आनी स्वतंत्राय. ताची आवय अंकवार मरी ताणें केल्ल्या सोडवणेचें प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मोर्नाच्या घासांतली सुटोवन आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रायेची खुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोशभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सर्गार उबारून व्हेल्ल्या आमच्या माये बराबर आनी सर्गीच्या सर दुतां भक्तां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Delibaranço सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार
बोला तुझ्या वैभवात उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपणूक जाता. उदें तितावन समते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खास शापर जातून समयत आसाय. देखून बापा खालतपणी आमी मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हेडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूट आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी खूट तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक खरारचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. आवडता सो गुड परगटूया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पावन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अत्रेगता. बापा आमच्या सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोसल्या कश्टा मरण असो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गात सडणे असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मेय. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं, नेशें देवाच्या माये भोव भगवंत आंकवार बरयेच्या, तुज्या भगवंत धर्मतांच्या आनी वैभवी रथ सक्सांच्या आनी सुमेस भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागयन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळे आनी मणियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगांत तीर कर. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुज्या इश्टागत्यंत ह्या संवसारान अंतरल्या सुमेस्तांक माई पासान तुज्या राजान घे.
थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन संगता मेळून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवास्कय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शांततेंतल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटकी पदवी महिमा तुजी ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमचें पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर्व सुभागी. समया ते म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू हे घडयेंत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळेसर जावंक सोडिनाका. आमेन. सगळ्या काळ
काळजान सोम्या तुका वाढता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता हरिगा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका हरिगा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे हे जीने तुझेच देणे कितेच नाही आम्ही तुझे विने आमचे हे जीने तुझेच देणे कितेच नाही आम्ही तुझे विने हरिगा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका हरिगा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका वाढता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता हरिगा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थूया सर्वेश्वरा आमच्या बापा महिमेक पावलेले अंकवारमयेच्या महिमेवोन पुताची खोडन रगा संतोष बरे काळजान आमी घेतल्या हे मागणे आमी तुका विश्वासन करता आपल्या देशाच्या उदरगते पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडोवन आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदोवंक आनी सुमेश अंकवारमयेच्या मेटांनी सोलोवन तिच्या संगता सरकार सुकेस जिविताच्या बर्तेक आनी पुनर्जीवनपणाच्या महिमेक पावो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्व फिरगसकारांक मोरयेच्या आसुसांव फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां आनी तशेंच भारताक स्वतंत्र मेळोवन 55 वर्सांचो दीस आमी आचरण करता आसतना ताचे शुभाशय पाठयता आनी हो स्वतंत्र आमच्या जिणेंत सदांच उरो म्हूण आमी मागया दाबाजेक आशिर्वादाक तुमचे तकले बागया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या मतींचो आनी काळजांचो धनी जेजू क्रिस्त आमची मेटां शांतीच्या वाटेर सांबाळलो आमेन तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकवटाव आमेन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अत्रेक आपल्या कुशे प्रमाणे सुफळ करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आसुमसावो दीस निर्मळ ओरू आज बुडवे गायन करती नवी कोरू आज बुडवे गायन करती नवी कोरू पयल्या कोरा पावली मावळी कुपावती जाती सर्गी थावन आज देव
देवते केरोबी सर्गीतावनो आज देवते केरोबी मोगाळ पुता सोहे अंक्वार मोरे आशीर्वाद दीवो आमका San Sebastião बघेवन करसाचे कुरवे निवारण कामचे देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र तुझ्या नावे आमेन.